सत्री धर्म रे आता सत्री धर्म रे कोणतरी सत्री खरी गेली कोणा सांगले मला सत्री हाड म्हणून सत्री हाड मातशी ओदर मातशी हां सत्री हाड सत्री काही बघू आता सत्री धर्म सत्री हाड म्हणा बरोबर बाबा मातशें सत्री धर मरे आमच्या गोंयांत घेवना रे खंयचें हें कोणाचें हय आमचें पळय आमकां जाय मेन ते हय आमकां जाय कोण हे लोक जाय घराचें आमचें कांय लागना असं बघा पुढे घ्या हॅलो सर हॅलो सर हॅलो 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 सर हांगासर व्हडले मातसो मरे खूब जमलेले आहा कितें करूं सांगता कितें करूं
ताका हे केल्यार तो म्हणटालो आपण मातूच ना म्हणटालो वांगडा वता गाडी घेवन ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಫರक पडतो ना मला फक्त बॉटल पैसे वाटतले पैशांक आमी धरतले पैशांक आमी धरतले काडा वाटपाक लावून ना न्हू पाचा भायर काडा वाटपाक लावून ना आमी कशें करतले वाटपाक गाडयेन आहा न्ही गाडी ओके जाले तुमकां गाडयेन काडा तुमकां प्रूफ आहा ते मेळ्ळें आमकां गाडयेची काडा गाडयेची काडा काडा सगळी पळय तूं केन्ना पर्यंत लास्ट वाटलो सिटींगात बोलले सिटींग ना गाडी ना गाडी उरली गाडी आणि काल वाढून वाढून देऊ ना मग सिटी ना काढतो कुठंच ना ओके जरा कळलो म्हाका सांगा आयज नेमकें कितें जालां हांगासर हय रेडी सांग कितें जालां नेमकें कितें जालां आयज हांगासर काल सोली काडा वाडून जाली सद्याक म्हाज्या फ्रेंडाक मेवपाक गेलो हांव म्हाजो फ्रेंड ताका मेवलो आनी हांव वचपाक गेलो वचपाक धापून 2 गाडी रावली पुलिसांक फोन मारले मातसो भियोन फोन मारलो आनी तें जालें हें जालां पुलिशेक कित्याक लागून आपयले हांगा गेले म्हाका हांव एक टायम मातसो भियेलो म्हाजो एटॅक जालो त्यांचे म्हणणें की कितें तरी पयशे वाटप बिटप जाला तेंच्यानी मातशें चॅक केला गाडयेन कांय मेळोंक ना ओके सर आयज जेन्ना तुमी हांगा हजर जाले तेन्ना तुमकां कितें मेळ्ळें कित्या खातीर तुमकां हांगा लोकांनी सद्या आपयलेले 2-3 कॉल येयलो आमी 2-3 रावंड मारले आमकां कांय मेळोंक ना अजून कॅश अजून पर्यंत तो म्हणटा काडा मेळ्ळा गाडयेन हांवें चॅक केले काडा आसा तितून पूण तो म्हणटा आपणें वांटूंक ना म्हणटा 5 पयलीं बंद केलें म्हणटा कॅन्डिडेट वाडटालो अशें तें म्हणटा आतां म्हाका कांय प्रूफ कांय मेळोंक ना आमी आतां काडा व्हरता आनी मामलेदाराक दितले आनी फाल्यां ओके हांगासरले जे लोकल लोक आहा ते स्थानीक आहा त्यांचें म्हणणें आहा की हांगासर कितें पयशे वगैरे मेळ्ळो हे कितें तुमच्या दिसण्याक येयलेलें आहा ना तशें कितें कांय सद्या कांय येयलेलें ना आनी कांय एक्शन एक्शन घेतली रे काडाक मामलेदार व्हरून दितलो आमी अशें जालां म्हणून तो आतां मामलेदार कितें म्हणटा तें पळोवया न्ही सो तो आतां जाय तो भोंवू शकता समज ह्यान फुडें समज पयशे वाटले पयशे वांटूंक मेळना ताका पयशे परत फ्लायींग स्कॉडाक फोन मार आमी कॅन्डिडेट आमचे वरां सोदले आमी मामलेदारान तेणी खूब सांगला 5 भायर काडा वाटपाचें ना घेवन भोंवपाय ना कांयच ना हो कॅन्डिडेट चड वाटा कळ्ळें न्ही तो काडा घेवन वांगडा गाडयेन भोंवता तुमी म्हणटा की आमकां खबर ना काडा वाटता ती काडा वांगडा आहा तेज्या सरावंडींग एरिया पळय ताका कितें करपाचें ताका तुमी गेले आमी त्या फाटल्यान भोंवंक आमची कामां आमी आमचें काम करतले तुमी तुमचें काम करा समज तें परत वाटलें जाल्यार आमी धरलो ताका जाल्यार परत फोन करून आमकां परत फोन मारून आमकां फ्लायींग स्कॉडाक आनी गावलो जाल्यार मागीर आमी लोकांच्या घरान व्हिडियो काडूं शकना तो जायना तो फाल्यां आमचेर केस घालतलो आमी रस्त्यार हाडयलो म्हणटले जाल्यार मागीर कितें इतरा ते इतरा मागता आमी समज ताका हाडयलो रस्त्यार तेजे कडेन पयशे गावले तेणी आमचेर क्रॉस कंप्लेन केली जाल्यार मागीर जाता कितें अरे तो तें म्हणटा हांगा फाल्यां तर आमी परत काडा हांगा तर हे धरल्या रे आमी चॅकिंगेक गेल्लेले मरे ना पयशे कांय मेळोंक ना फक्त काडा मेळ्ळे ते डिगीन तो डिगी चॅक केल्यार ते काडा मेळ्ळी मरे आमकां तो म्हणटा पार्टी आपणे 5 भायर वांटूंक ना म्हणटा हो तांकां वांटला म्हणटा सो आतां कितें डिसिजन घेवपाचें तो म्हणटा फाल्यां आतां परत वांटले जाल्यार कितें करपाचें आमकां कोण कंप्लेन कितें नांव तें पुष्पा राजन फोटो क्लिक कर हय फोटो क्लिक कर तूं उलयता हेडे
समज काडा वाटता म्हणटा 5 जण काडा बंद केला हां तुमी सांगलेलें कितें 5 जण काडा बी काय घेवन भोंवपाची ना म्हाका एक कार्ड दाखय तो म्हणटालो दीक ना ते गाडयेर आहा तेज्या घरा कडेन ना म्हाका एक कार्ड दाखय आम्ही आमच्या घरामध्ये घेतलेला आम्ही त्याच्या फाटल्यान बहुत आहे ना आमच्या गावामध्ये आता म्हणतात चेक केला हे पुढच्या गावात ना म्हणतात आमच्या खबर ना आम्ही लोकांच्या घरामध्ये व्हिडिओ काढू शकतो हय तो हय तो हय हॅलो सर म्हाका कितें सांगता प्लीज डिसिजन घेवन हां रिपोर्ट घेऊ आनी फाल्यां तूं अपलोड करता आनी तूं एक्शन घेता बरें आनी आतां कितें करूं वचो काय रावूं तें सांग मरे फाल्यां सकाळीं समज पयशे गावलो सांगलें न्ही हां हांवें तें घेवना पयशांच्यान घेवना एक तुझें नांव बरें लाइव आं नांव आनी नंबर हाँ लाइव है वीडियो है ना हाँ नाव सांग नाव सांग पुष्पराज आनी कितें आनी भी नंबर सांग 9 इतने होता राइट हाँ राइट में फोन नंबर 4 पत्तावड़ो और पत्तावड़ो उनका नाव दिलेलें नंबर सांग हय आयज तुमी हांगा जी कंप्लेंट फायल केल्या आनी जे पुलिसांक आनी फ्लायंग स्क्वॉड येयलेले सद्या कितें सिट्युएशन आनी कित्या खातीर आपयला हांगा कितें इश्यू कितें आसा सद्याक नेमको तो सद्या कार्ड वाडटालो काय पयशे वाडटालो ते आमकां खबर ना कळ्ळें इलेक्शन फाल्यां 5 ऑलरेडी बंद केल्लेले सगळे मामलेदारान सांगलेलें 5 भायर भोंवपाचें ना म्हणून तो कॅन्डिडेट चेडो आतां भोंवता आमकां खबर ना तो पयशे वाडटालो काय कार्डां वाडटालो तें खबर ना आमकां तो म्हणटा कांयच ना तेजेर सगळें आहा गाडी जाल्यार कितें मेवलां गाडयेन कार्डां गावला हेजी कार्डां मेवले हय आनी तो एवरी इलेक्शनाक पयशे वाडटा सो सद्या तुमकां आतां फ्लायंग स्क्वॉडान आनी पुलिशेन कितें सांगलेलें आहा ताका म्हणटा आनी भायर सरोन दिवचें ना इलेक्शन जाय फ्लायंग स्क्वॉडान सांगला तो भायर सरला कॉल करून सांगला ते इलेक्शन घेता म्हणून सांगला